25 जून 1975 या दिसा हो आमचे सगळे या इतिहासातल्या अध्यायातल्या भितरलो सगळ्यात काळो दिवस। त्या दिसा इंदिरा गांधीन या सगळ्या भारतीयांचेर आणीबाणी लायली आणि आणीबाणी जून 25 1975 लायली ती जवळ जवळ 2 वर्सां उरिल्ली, 21 म्हयने उरिल्ली। आणि या दिसाची याद म्हणून, कारण सत्तेचो अहंकार, सत्तेचो मास, सत्तेची मस्ती त्या वेळाचेर इतली आशिल्ली की सत्तेर असताना ही सत्ता आणि दुसऱ्याच्या हातीन कोणाक वचची न्ही, आपल्याच हातीन उरची न्ही, आपण जाय तशी मस्ती करची म्हणून त्या वेळाचेर काँग्रेसचे सर्वेसर्वा इंदिरा गांधी ही हुकुमशाह जी जाल्ली त्या हुकुमशाह पद्दतीन ताणें ती इमर्जन्सी लायली। आपले खंयच्याच मंत्रिमंडळाच्या खंयच्याच सहकार्याक विश्वासान घेनासतना एका दिसा अचानक ही इमर्जन्सी लायली आणि इमर्जन्सी 21 म्हयने उरले तेन्ना जवळ जवळ फुडल्या ह्या 21 म्हयन्या भितर जवळ जवळ 1.5 लाख लोकांक भितर उडयले। त्या वेळाचेर उत्रपथांचेर बंदी, लायटी काडल्यो, कोणाक उलोवपाक हें नाशिल्लें, कारण हे सगळें सत्तेचो माज आशिल्लो। अलाहाबाद कोर्टान ज्या वेळाचेर 1971 जी निवडणूक जाल्ली त्या निवडणुकीच्या संदर्भातलो जो निवाडो दिल्लो त्या निवाड्यान भितर तेजें तें इलेक्शन अवैध करून तिणें पांय उतार जावचो म्हणून हो निवाडो आशिल्लो, जो कोर्टान जो 1971 पासून जो चलिल्लो ताका मूर्त रूप मागीर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना कळ्ळें की आपल्या कावंसिलान दिवचें पडटा त्या वेळाचेर सत्तेंतल्यान पांय उतार आपूण जावचें न्ही आनी आपल्याच हातान सत्ता उरची म्हणून आपले मंत्रिमंडळाक सुद्दां कोणा विश्वासान घेनासतना, कोणाचेच कांयच हें नासतना सकाळ फुडें हो सगळो विशय जुनाच्या 25 तारखेक जालो। ताका आयज आमची 50 वर्सां पूर्ण जाता, आयज हो 50वो आणि तो एक भारतीयांचेर एक व्हडलो आघाती आशिल्लो आणि काळो धब्बो आशिल्लो। आज आमी भारतीय जनता पार्टी वर्सान वर्स 25 जून हो ब्लॅक डे म्हणून जेन्ना सगळ्यांक आमची जी युवा पिढी आसा तांकां खास करून एक कळपाची गरज आसा की काँग्रेसीन कसले अत्याचार केले, काँग्रेसीन कसलो घटने बरोबर खेळ केला आणि ताच्या खातीर आमी वर्सान वर्स प्रत्येक देशभर हो भारतीय जनता पार्टी ह्या ब्लॅक डेची निदर्शनां करता, मूक मोर्चा काडटा। हो हाजो हेतू एकूच की काँग्रेसीन जी काळी कर्तूत केल्ली हाजो हे आमच्या जनतेक जावचो, खास करून आमच्या युवा पिढीक जावचो। ब्लॅक डे आमी सगळ्यांच्या फुडें हाडून दिता, हेचो निशेध करता। 1975 जेन्ना इंदिरा गांधीन हो इमर्जन्सी लायली, सगळी प्रेस मिडिया सगळ्यांचे लायट काडलेले, बंद केल्ले, तशेंच अनेक लिडरांक भितर उडयल्ले आणि खरें म्हटल्यार हो कॉन्स्टिट्युशन घालो आसलो। पूण आयज आमी पळयता तेंचो लिडर राहुल गांधी आनी इतर जाण कॉन्स्टिट्युशन घेवन पार्लमेंटान वयता, दाखयतात की आमी खंय तरी करता। पूण नरेंद्र मोदीचे 10 वर्सांचे बरें सरकार जे काम केल्लें आसा तेच्या फुडें हे कितें आसा काय म्हणून। पूण आयज आमचो नरेंद्र मोदी इतलें बरें काम करता पूण हे खंय तरी विरोध करता, विरोधा खातीर विरोध, खंय तरी आपली कमीतरता लिपोवपा खातीर आमी हो निशेध करता की असले आनी पुन्हा आमच्या देशान जावचें न्हू म्हणून हो निशेध आमी बाळगता। हो ब्लॅक दिन आख्ख्या गोंयानूच नाजाल्यार आख्ख्या देशभर आमी हो रस्त्यार येवन आमी मनयतात म्हणजे आमी निशेध करतात। जे 50 वर्सां पयलीं इतले आमकां जे इंदिरा गांधीन इमर्जन्सी लायलेली आनी त्या टायमाचेर आमचे बारीक लिडर, खुबशे लिडर तेंच्यांनी भितर उडयलेले, खंयसर तरी उलोवपाक तांकां चान्स दिनासलेले। आमचो हांगालो लोकल आमचो वास्कोचो राजन आर्लेकर, तसो तेजो दादा डॅडी तांकां सुद्दां भितर उडयलेले आहा। म्हणजे अशें तेंच्यांनी खूब अत्याचार केल्ले। इंदिरा गांधी खबर आसलेली तेजी सगळे गडे भरलेले म्हणून, तेजो सरकार पडपाचो आसलो म्हणून तेणी अशें हें केल्लेलें आसलें। आनी जेन्ना ते परत 21-22 म्हयने परत जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना तो काँग्रेस सरकार घरा गेल्लो। पूण जे एक सगळे जाल्लेले ते कोणाक आतांच्या लोकांक युथांक खबर ना आनी तो खूब खबर ना म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सतत 25 जुनान आमी हो कार्यक्रम करतले, ताकी अशें कळपाक जाय की सगळ्या युथांक खबर आसपाक जाय की काँग्रेस सरकारान, काँग्रेस गव्हर्मेंट, काँग्रेसच्या लिडरांनी असो अत्याचार केल्लो आसा पळय तो सगळ्यांच्या नदरेन हाडपा लागून एवरी 25 जुनाक आमी हो कार्यक्रम करून हाडटा।